भाजपा सरकार कामगार विरोधी आसा। केंद्रात सत्तेत आयले तेन्नाच्यान भाजपान कामगार विरोधी भूमिका घेतल्या। कामगार कायदे फाट्यार मारून भाजपा सरकारान कामगारांची सामकी छळणूक केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठाणकरान केला। कामगार दिसाच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजपाचेर बरेच फोग काडले। काँग्रेसीत आसतनाय आपलो बापूय प्रतापसिंह राणेन सदांच श्रीपाद नायकाक तेंको दिल्लो मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। आपलो बापूय आनी श्रीपाद नायकाचे एक वेगळेच संबंद आशिल्ले। आपणे फकत भाजपाकूच न्हय जाल्यार संघाची विचारधारणा आपणयल्या म्हणून मंत्री विश्वजीत राणेन उलोवप केले। काँग्रेसीत आसतना लेगीत आपलो बापूय प्रतापसिंह राणे सदांच श्रीपाद नायकाक तेंको दितालो अशें वक्तव्य मंत्री विश्वजीत राणेन केलें। तशेंच आपलो बापूय आनी श्रीपाद नायकाचे एक वेगळेच नातें आशिल्लें अशें तो म्हणटा। आपणे फक्त भाजपाच न्हय जाल्यार संघाची विचारधारणा आपणयला अशें मंत्री विश्वजीत राणेन म्हटलें। न्हंयांचे संवर्धन आणि कायदेशीर मायनिंग सुरू करपा खातीर वावुरतलो, तेच बरोबर मयेची कस्टोडियन प्रॉपर्टी बेकार जाल्ल्या सेजा कामगारांचो प्रश्न आणि हेर जनतेचे प्रश्न सोडोवपाक प्राधान्य दितलो अशें उतर काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलप हाणें दिवचलकारांक दिलें। बुधवारा दिवचले जाहीर प्रचारा वेळार पत्रकारां कडेन संवाद सादतना रमाकांत खलप उलयताले। रमाकांत खलप कायदो मंत्री आशिल्लो देखून संविधानाचेर जाल्ल्या टिकेचेर ताणें उलोवपाक जाय आशिल्लें। संविधानाचेर उलोवपाचें सोडून तो नाका जाल्ले आरोप करीत सुटला अशें म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेची रमाकांत खलपाचेर टिका। रिणां तुवें दिल्ली जाल्यार ताची वसुली तुवेंनूच करपाक जाय अशें सदानंद शेट तानावडेन म्हटलें। कोविशिल्ड वासिना विशीं AstraZeneca कंपनीन पयलेच फावट असो दावो केल्ल्यान पुराय संवसारांत आरती परती चर्चा चालू जाल्या। म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार भारतांत AstraZeneca, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आनी सिरम इन्स्टिट्यूटान मेळून कोविशिल्ड वासीन तयार केल्ले। ते उपरांत भारता सयत जगभरांतल्या लोकांक ते दिल्ले। ह्या वासिनाक लागून मनशाच्या शरिराचेर वायट परिणाम जावं येता असो दावो ब्रिटनांतल्या जेमी स्कॉट नांवाच्या व्यक्तीन केल्लो। तशेंच ताणें AstraZeneca कंपनी आड थंयच्या न्यायालयांत याचिकाय दाखल केल्ली। याचिकेक जाप दितना कोविशिल्ड वासिनाक लागून कोविशिल्ड वासिनाक लागून नाका जाल्ली लक्षणां दिसून येतात, जाका लागून शरिरांत रक्ताच्यो गाठी तयार जाल्ल्याची लक्षणां दिसपाक लागतात।
फेक रिसिप्ट तयार करून 25 लाखाचो डोनेशन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान घेतला अशी बातमी सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ली. ह्या फाटभुंयेचेर आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकारान सायबर क्रायमान हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. काँग्रेस पक्षानूच हे कारस्थान रचला आसूंये असो दुबाव ताणें व्यक्त केला. तशेंच चुकीची बातमी व्हायरल करप्या आड कागाळ नोंद करतले अशी शिटकावणी आरजी पक्षान दिल्या. सध्या गोंयांत तापमानाच्या प्रमाणात बरीच वाड जाल्या. गरमी सोंसून नजो जाल्ल्यान लोकांची पावलां सॉफ्ट ड्रिंक्स आनी लिंबू सोडा कडेन वळपाक लागल्यात. मात ह्यान फुडें आनीकूय गरमी वाडून हीट वेव येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच अरबी दर्यांतूय तापमानाचें प्रमाण सद्याक वाडपाक लागिल्ल्यान नुस्तें उत्पादनाचेर भरपूर प्रमाणात परिणाम जातलो अशें म्हणून आदले NIOचे वैज्ञानीक आनी हवामान अभ्यासक MR रमेश कुमारान हुस्को उक्तायला. पयशांचे बेगीन आनी कॅशलेस स्वरुपात रुपांतर जावचें ह्या खातीर देशांत QR कोड पद्दतीन पेमेंटाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. गोंयच्या कितल्याशाच दुकान धंद्यांक ह्या पद्दतीचो फायदो जाला. मात फोंड्याच्या 2 दुकान धंद्यांक ह्या QR कोडाक लागून वेगळोच अणभव आयलो. दुकान धंद्यांनी आपल्या दुकानाच्या भायर लायिल्ले QR कोड अनवळख्यांनी बदलून त्या जाग्यार आपले QR कोड लायले आनी गिरायकां कडल्यान आयिल्ले पयशे आपल्या खात्यांत जमा करपाचो प्रकार घडोवन हाडलो. हाका लागून त्या दुकानदारांक हजारांनी रुपयाचो फटको बसला. ह्या प्रकरणा विशीं जेन्ना दुकान धंद्यांनी अनवळख्या आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली, मात लुटिल्ले पयशे रिकवर जावपाक कठीण म्हणून पुलिसांनी सांगले. तेन्ना सगळ्या दुकान धंद्यांनी QR कोड लायतना स्पिकरूय लावचो अशें आवाहन फोंड्या पुलिशेन केलां. म्हापशें शेल्पें वाठारांत आशिल्ल्या झरीचें उदक कोयराक लागून प्रदुशीत जालां. कितलेशेच दीस जाले हो कोयर तसोच पडून आसा. गोरवां आनी सुणी हो कोयर विस्कटावन उडयतात. ताका लागून तो सगळे कडेन पातळटा. लोक ह्या उदकाचो पिवपा खातीर वापर करतात तेन्ना म्हापशें पालिकेन ह्या प्रकारा कडेन लक्ष दिवन कोयर उखलचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पंदरा दिसां पयलीं माल्याची जात्रा जाल्ल्यान रेड्याची जात्रा जावपाचो मार्ग सोंपो जाल्लो. बुधवारा मध्यान राती गांवकार वाड्यावयल्या श्री महामय देवळा कडल्यान श्री केळबाय देवीची पेटिल्ले माले तशेंच माशेलांतली तरंगां वाजत गाजत केळबाय वाड्याचेर येयली. उपरांत थंय व्रत धरिल्ल्या धोंड तशेंच भक्तगणां सयत पेटिल्ले माले तकलेर घेवन अवसारी मोडात 5 फेरे मारले. 4 वर्सां उपरांत जाल्ल्या रेड्याच्या जात्रेक भाविकांनी बरीच गर्दी केल्ली.
कला अकादमीच्या विशयावयल्यान आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण बरेच रंगले. नूतनीकरणाच्या नांवान सरकारान कला अकादमीची सामकीच वाट लायल्या म्हणून राजदीप नायकान टिका केल्ली. ताका आतां मंत्री गोविंद गावडेन जाप दिली. कला अकादमीची साऊंड सिस्टम्स इबाडल्या म्हणून टिका करप्याक म्हज्या मुखार हाडात म्हणून गोविंद गावडे सांगतात. दुसरे वटेन राजदीप नायक कोण असो उरफाटो प्रश्नूय ताणें विचारलो. कला अकादमीचे बाबतींत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मंत्री उलयतालो. कला अकादमीची सामकीच वाट लायल्या म्हणून राजदीप नायकान टिका केल्ली. ताका मंत्री गोविंद गावडेन जाप दिली. कला अकादमीची साऊंड सिस्टम इबाडल्या म्हणून टिका करप्याक म्हज्या मुखार हाडात म्हणून गोविंद गावडेन सांगलें. आनी दुसरे वटेन राजदीप नायक कोण असो उरफाटो प्रश्नूय ताणें विचारलो. कला अकादमीच्या बाबतींत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. कला अकादमीच्या विशयावयल्यान गोविंद गावडेच्या स्टेटमेंटाचेर विरोधक तुटून पडले. स्वता कलाकार आशिल्ल्या गोविंद गावडेक ही उतरां सोबानात अशें म्हणीत अमित पालेकरान गोविंद गावडेक उजरावन काडलो. तशेंच कला अकादमीच्या कामाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं तपासणी करपाची मागणी अमित पालेकरान केल्या. आपणे सदांच धर्मनिरपेक्ष पक्षाक तेंको दिला. ह्या वेळार आपूण आपलें मत धर्मनिरपेक्ष पक्षाक म्हटल्यार इंडिया आघाडीक दितलो. बाणावलेचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमांवान सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर चर्चिल उलयतालो. आपल्या मतदारसंघात इंडिया आघाडीन बसका घेवन आपल्याक आपयलें ना म्हणून चर्चिलान दुख्खूय उक्तायलें. म्हादय गोंयचो वेवसाय खण वेवसाय राज्यांत वाडट्या बेकायदेशीरपणाक तशेंच रेल्वे दोट्टीकरणाक काँग्रेस जबाबदार आसा आनी हे सगळेच काँग्रेस सरकाराच्या काळांत जाला आनी ताकाच लागून गोंय इबाडलें असो आरोप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केला. राज्यांत वाडट्या बेकायदेशीरपणाक तशेंच रेल्वे दोट्टीकरणाक काँग्रेस जबाबदार आसा. तशेंच म्हादय गोंयचो खण वेवसाय हाका सगळ्याक काँग्रेस जबाबदार आसा आनी हे सगळेच जे आसा ते काँग्रेस सरकाराच्या काळांत जाला आनी ताकाच लागून गोंय इबाडलें काँग्रेसीच्या राजकारणाक लागून असो आरोप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें पत्रकार परिशदेंत केलो. काँग्रेस पक्ष धर्माचे आनी जातीयवादाचेर वाद तयार करपी राजकारण करता. देशाची शांतिकाय आनी एकचार इबाडपी बाबींक काँग्रेस उर्बा दिता असो आरोप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. तशेंच दर्यादेगेर आशिल्ल्या गोंयच्या रापणकारांची घरां वांटोवपा खातीर भाजपाचें सरकार काम करता जाल्यार काँग्रेस रापणकारांक तांच्या घराचो विशय काडून बेश्टेच दिशाभूल करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें 2014 वर्सा गोंयाक स्पेशल स्टेटस दितलो अशें आश्वासन दिल्लें, मात ताणें हें आश्वासन अजूनय पुराय केल्लें ना. म्हादयचें उदक घुंवडावपाक तशेंच तमनार प्रकल्प, गोंयच्या 6 न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण, रेल्वे दोट्टीकरण ह्या सगळ्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबाबदार आसा असो आरोप काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हाणें केल्या. लोकसभा वेंचणूक खंयच्याच एका पक्षाची नासून देशाक वांटोवपा खातीर जावन आसा. सद्याच्या सरकारान फाटलीं 10 वर्सां कितें केलां तें सगळ्यांनी पळयलां. देखून आतां परत एक फावट बदल घडोवन हाडपाची गरज आसा अशें मिकी पाशेको म्हणटा. दर्यादेग वाठारांतल्या 1991 पयलींच्या बांदकामाक थाकाय मेळपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलें. जांचे कडेन 1991 पयलींचे परवाने आसात ती सगळीं बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर केंद्रा कडेन फाटपुरवण करतले. तशेंच हांगासरूय कायद्यान दुरुस्ती करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. भाजपाच्या राजनाथ सिंह हाणें 10 दिसांत भाजपाचो जुमला जाहीरनामो तयार केला म्हणून महिला काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबाचो आरोप. जाल्यार 10,000 किलोमीटर पदयात्रा करून काँग्रेसीन आपलो जाहीरनामो तयार केला म्हणून तांणी सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता चालू आसा. ह्याच आचारसंहितेच्या काळात म्हटल्यार 16 मार्च ते 29 एप्रील मेरेन सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी घुवळी वखदां सोरो मेळून वट्ट 17,09,948 रुपयांचो मुद्देमाल जप्त केला. सगळ्यांत चड मुद्देमाल अबकारी खात्यान जप्त केला. तो म्हटल्यार 3,67,17,503 रुपया. तशेंच घुवळी वखदां विरोधी पंगड, रेल्वे संरक्षण दळ, जकात खातें, पुलीस खातें, आयकर खातें तशेंच वेवसायीक कर खात्यानूय धाड घालून मुद्देमाल जप्त केला. पुलीस खातें, आयकर खातें तशेंच वेवसायीक कर खात्यान धाडी घालून 9,36,532 रुपया जप्त केल्यात. वाळपय नवोदय विद्यालया लागसार आशिल्ल्या म्हादय न्हंयत एकलो बुडलो.
मूळ कर्नाटकांतलो आग्नेल फर्नांडीस हो तरणाटो फाटल्या वर्साच्यान वाळपय रावतालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आग्नेल आपल्या वांगड्या सयत न्हंयेत न्हांवपाक गेल्लो. आग्नेल बुडल्या उपरांत ताका ताच्या वांगड्यांनी भायर काडून वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात भरती केलो. मात तपासा उपरांत दोतोरांनी तो मरण पाविल्ल्याचें घोशीत केलें. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार हिंदू फार्मासी कडेन प्राचीन मूर्ती सापडली. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार रस्तो खणटाना ही मूर्ती सापडली. 2.5 मीटर लांबयेची ही मूर्ती सुमार 200 वर्सां पोरणी आसपाक शकता असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. ही मूर्ती पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन थंय गर्दी केल्ली. मंगळारा वाळपयच्या सप्तकी बाजारात व्हडा प्रमाणात बेळगांवच्यान आयिल्ली सुकी मिरसांग दाखल जाल्ली. फाटल्या वर्सा परस अंदूच्या वर्सा मिरसांगेची दर सर्वसामान्य मनशांक परवडपा सारकी आसा. आजून जाय तशें गिरायक ना, मात फुडल्या सप्तकाक गिरायक वाडपाची शक्यताय आसा म्हणून विक्रेते सांगतात. तुम्ही ऊस लायतात, आमी तो उखलता म्हणून सरकाराचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांक आश्वासन. पूण ऊस मारप कोणे आनी ऊसाचो दर कसो आसतलो हाचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें म्हणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी. संजीवनी साखर कारखान्याच्या फुडारा विशीं शेतकारां वांगडा घेतिल्ले बसकेचे मिनिट्स सरकारान जाहीर केल्यात. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची 3 मेक म्हापशा नव्या बस स्टँडाचेर सभा जातली. ही सभा सांजेच्या 5 वरांचेर जातली अशी माहिती प्रदेशा अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी दिली. जाल्यार 2 मेक दक्षिण गोंयांत फोंड्या 5:30 वरांचेर बसका जातली अशी माहिती तांणी दिल्या. भाजपाच्या उमेदवारांचो प्रचार करपाक स्टार प्रचारक म्हणून अमित शाह गोंयांत येतात.